रामेश्वराक विनम्र वंदन करता आणि खूब आनंद जालो. योगाभ्यासान कितलें म्हत्व आसा हें सगळ्यांक आमकां कळून चुकला. आनी जेन्ना हें सगळें बाब दिनेश अंडर तुमी चालू केलें तेन्ना म्हाका दिसनाशिल्लें की खरेंच हें सक्सेसफूल जातलें काय कितें. पूण न भूतो न भविष्यती हें तुमी सक्सेसफूल केले बद्दल तुमचें सगळ्यांचें मनापासून अभिनंदन करता. अबावट टूर जो दिला तो एकदम म्हजो मनपसंतीचो टूर. ताका सदांच हांव म्हत्व दिता आनी ऑन एन एवरेज वर्साक 3 फावटी हांव स्वता कन्याकुमारी वता. कारण थंय गेले नंतर एक वेगळेपण आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्याक सुद्दां हांव सांगता की तुमी कन्याकुमारी वता. आनी थंय गेले नंतर एक त्रिवेणी संगम म्हणून जो आसा म्हणजे बे ऑफ बेंगाल, पॅसिफीक ओशन आनी आमचो अरेबियन सी हाजो मिटींग पॉयंट जो आसा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. हें लक्षांत दवरा. कारण हे खूब कमी. जशें आमी प्रयागराजा पयर गेले आनी थंय आमी त्रिवेणी संगमांत उबे रावले तशेंच हें एक वेगळेपण. जवळ जवळ खूब लोक येवन थंय हाफ एन अवर उबे रावता, मनांतल्यो इच्छा व्यक्त करता. हे सगळ्यो गोश्टी आसात. पूण त्याच बरोबर ध्यानस्थ बसप थंय हें एक वेगळेपण आसा. आनी त्या खातीर सदांच हांव जेन्ना टुरा खातीर जे लोक प्रेरीत जाता तांकां म्हजें सदांच हें आसता की तुमी कन्याकुमारी वता आसतना त्रिवेंद्रम वता आनी येता आसतना रामेश्वर आनी आमची मिनाक्षी टेंपल करून घरा या. आनी हो सदांच द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इट इज द बेस्ट प्लेसीस इन द वर्ल्ड वेर एट वन सायड तुमकां सगळी जमीन आनी 3 सायडीन तुमकां सी दिसतलें. आनी तशें हें फक्त गोंयांत आसा. आनी म्हाका खूब आनंद जाता तुमी वचून आयले, भक्तिभावान थंय गेले. आनी तातूंत आजून हांवें तो दुसरो ब्रीज पळोवना. तो नवो जालो 6 म्हयने पयलींच जालो. तो तुमकां चान्स पडलो म्हजे पयलीं पळोवपाक. आनी पुतळो तो स्पेशल झुला केला तांणी आनी त्या झुला वयल्यान तुमी वता आसतना खरी मजा आसा. इट मे बी जस्ट 50 मिटरचो झुलो आसतलो काय 100 मिटर आसतलो. 100 मिटराचो झुलो आसतलो. पूण त्या झुल्यांतल्यान वता आसतना एक अप्रतीम दर्शन तुमकां थंय मेळटा. आज म्हाका खूब आनंद जालो तुमी सगळीं वचून आयल्या बद्दल. तुमचें मनापासून अभिनंदन करता आनी अशेंच सहकार्य एकामेकां आमी करीत रावया. योगाभ्यास हो चालू उरतलो. दिनेश करता ते मुखार वचपाचो प्रयत्न आमचो ट्रस्ट व्हरतलो हें नमूद करता. तुमी आनी गोश्टी मुखार घेवच्यो. बाकीचे पंचायतीत तातूंत सगळ्यांत सहभागी करून घेवचे आनी बऱ्यो गोश्टी मनापासून केल्यो जाल्यार ताका खरेंच वेगळेपण येता आनी यशूय येता. तुमच्या सगळ्यांचें मनापासून अभिनंदन करता आनी म्हजे 2 शब्द आवडते घेता. जय गुरु. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.